राईट फर्स्ट डे पासून सांगतालो PCR मॅन कशी आयली विदिन नो सेकंड हांव देंवता इंजर्ड देंवला PCR हांगा 3 दावजर हांव तुमकां सांगले इतले फास्ट हांवें PCR काय पण नाच पळोवना आनी इतले फास्ट पोलीस इन्व्हेस्टिगेशन आनी म्हाका लोक म्हणटा हांगा बसून अरे कितें करता पोलीस हे करता हांवें सांगलें तुका कितें खबर आहा तुका कांयच खबर ना म्हाका ते दीस रात न्हीद म्हाका कांय ना म्हाका फॅमिली सगळ्यांक फोन करत आहा ते अरे ह्या मनशा वळखता त्या मनशा वळखता तूं केन्ना आयलो केन्ना गेलो तो केन्ना आयलो जॉईन जालो केन्ना सांग अशें म्हाका ते कशें सोडूना आनी म्हाका ताका सांगलें तूं बाबा तांचेर हे घालनाका आरोप घालनाका दे आर ऑन द राईट ट्रॅक ऑन द एंड दे विल डेफिनेटली क्रॅक द केस फजल दुआ हो की पोलीस क्रॅक करूंक शकता म्हणून 100% म्हाका गॅरंटी 101% आणि क्रॅक कशी जातली केस गोवा पोलीस इज राईट फ्रॉम द बिगिनिंग आय एम टेलिंग यू गोवा पोलीस इज नंबर 1 बट एज ऑफ नाव जेन्ना तुजो मालमत्ता रिकवरी जालो जावं इतले तुजे मनीस सापडले हाऊ डू यू फील नाव आतां भितरल्यान तुका कशें दिसता यू हॅड एवर इमॅजिन की इतले बेगीन जातले काय म्हणून ना हे हांवें केन्नाच चिंतूना हाका आनी 6 महिने 7 महिने वतले म्हूण केले पूण खरें आमी डेफिनेटली आतां आज कितले दीस रे 6 दिसान इजी क्रॅक केस जावप म्हणजे इट इज व्हेरी डिफिकल्ट इतलो गोवा तूं म्हणनाका गोवा इज व्हेरी स्मॉल गोवान कितलीशी एरिया आसा तांकां लिपपाक बिपपाक आनी ती क्रॅक खंय केस जाल्या बँगलोर आय रियली एप्रिशिएट गोवा पुलीस म्हाका आनंद जालो केस विच हॅज नो ब्लायंड केस हांवें खूब ट्राय केली क्लूज दिवपाक हांवें कितले क्लूज दिले पूण इट वॉज ए ब्लायंड केस कोणाक म्हूण धरतलो म्हणजे हांवें सगळे वर्कर सुद्दां म्हजे हॉनेस्ट आनी हांवें थोडे सांगले पूण म्हाका सगळ्यांनी हेल्प केलो म्हाका PI फोन करता DYSP फोन करता आनी म्हाका तांच्यांनी बरें सगळें सांगलें SP वास्को आमचो PSI आमचो PI शेरीफ जॅकीस ताणें सुद्दां फोन केलो म्हाका फोन करत आसलेले ते आज तुका आमी हिट दिता मातशें पळय कोण मेळटा तुका जाल्यार सांग फोटो दाखय जाले म्हाका आनी दीस बी ना रात बी ना रात्री 2 सुद्दां म्हाका फोन केला तांच्यांनी हांव मनशां वळखता त्या मनशां वळखता करून हांव तांकां खरें तांचे उपकार मागता डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमचे वास्को DYSP आमचो गुलास कदम आनी मुरुगांवचो PI आमचो वैभव नायक आनी आमचो शेरीफ जॅकीस हांचो सगळ्यांचो उपकार मागता खरें तांकां देव बरें करूं म्हणटा आमची केस तांची जितली बेगीन रिजॉल्व कशी जायनासली ती कशी क्रॅक जाली म्हाकाच खबर ना इट वॉज अ ब्लायंड केस आज एक्चुली न्ही हांव इतली खूश आसा न्ही की आय डोंट हॅव एनी वर्ड्स हांव उलोवपाक खूब सोदतालें पूण जेन्ना म्हाका तुजें हें आयलें ती मिडिया जाल्यार म्हाका वर्ड्सच ना कितें उलोवचें आनी कितें ना म्हण कळना जाल्यार हांवें थँक्यू फॉर द पोलीस डिपार्टमेंट आनीक हांव DIG वर्षा शर्माक न्ही हांव एक थँकफूल म्हणटा फ्रॉम माय हार्ट कित्याक तिणें एक चॅलेंज मारिल्लें एक लेडिसान की आपूण हांकां धरूनच दाखयतलो आनी तिणें लेडीज रिस्पेक्ट दवरलो आय एम व्हेरी सॅल्यूट फॉर हर आनीक हांव सगळे लोकांक थँकफूल आसा आनीक आतां हांव सकाळ फुडें जेन्ना गेल्लें पळय तेन्ना म्हणटालें की म्हाका वचपाक आतां भियाव दिसता आनी आतां हांव जाल्यार एक पांयार वचपाक तयार आसा अशें दिसता म्हाका आतां घरा वचपाक परते भंय दिसना तितले दीस तुका भंय दिसतालो आतां आमी फाल्यां पोटली सुटली घेवन आमी चल्ले घरा आमकां कांयच भंय दिसना आतां नाव यू आर फायनली आमी आतां कांयच ना आतां आमकां दिसता की एक सरपाच्या बिणाक न्ही हात घालो असो दिसता आनी ती केस आतां रिजॉल्व जाल्ली